बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जाकोबाच्या पुस्तकान 4:8 अशें आमकां मेळटा. जितली तुमी देवाक लागीं सरतात तितलो देव तुमकां लागीं सरतलो. फुडें जुवावाच्या शुभ वर्तमानान 1:12 अशें आमकां सांगता. पूण ताका मानून घेतल्यांक ताचेर भावात ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. तर ताका मानून घेवंक ताचेर भावात ठेवून देवाची सोपुल्लीं भुरगीं कशीं जेजूचो अनुभव घेवंक आनी जेजूक अदीक लागीं सरूंक सगल्यांक तुमकां कृपेन भरलेलो वेळ आवडेता आनी माये मोगाचो येवकार दिता. आयज आमच्या मागण्याचो विशय म्होजेशी येयात आनी हांव तुमकां सोमाधान करतलो. मातेवाचें शुभ वर्तमान 11:28. म्होजेशी येयात आनी हांव तुमकां सोमाधान करतलो. जुवावाचें शुभ वर्तमान 23:16 आमकां अशें मेळटा. ताचेर भावात तेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. उंड्याच्या रुपान हाजीर आसलेल्या जेजून आमचे पासत आपणाचोच त्याग केलो. आपूण स्वर्गा संवसाराचो राजा जावन आपलेच पासत जिवंक ना पूण ल्हान जावन सगल्यांची सेवा केली. हे आमच्या सोम्याक आनी दोनया मुखार आमचें किरकोळपण वळखून ताच्या उतरांचेर भावात ठेवून खालतिकायेन आमची मान बागावून आमच्या दोनयाक ह्या वेळार आमी नमस्कार करुया. ह्या वेळार गीत आमी गायतले. देवा तूं आमचो ओरोम. A11. देवा तूं आमचो ओरोम. देवा तूं आमचो ओरोम, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो ओरोम, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापाक पुताक
tuzo porzor bogunk येता देवा तूच आमचो आदार तुझी मदत मागूंक येता देवा तूं आमचो उस्वार तुझो porzor bogunk येता देवा तूच आमचो आदार तुझी मदत मागूंक येता बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना Bapak Putra Katmya Wondon Moima Sasna सांत पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटीन 12:12 अशें आमकां सांगता कित्याक जितलो हांव वस्कोत तितलो हांव क्रिस्ताचे शक्तीन शक्तिवंत आमच्या सोम्या जेजून आमकां पातकांतली सोडवण फावो करूंक आमच्या पातकांचो खुरीस आपल्या खांद्यार घेतलो कोश्ट वळवळे सोंसले आनी खुर्साचें मरण वेंगयलें तर ह्या वेळार आमी थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी ओस्कोत म्हूण ओळखून ताची शक्ती कृपा आनी भोगसणें आमी मागुया मोगाळ जेजू तूं जिवो उणो आमकां जिवीत दिवपी वाट दाखोवपी स्वताच्या रस्त्यान व्हरपी पूण तुज्या उतरां आड आमी चल्ल्या आमकां बोगूस मोगाळ जेजू तूं सदांच आपल्या बापाच्या पावलांनी चल्लो आनी ताच्या उतराचेर पातयेलो आनी मागण्या वरवीं ताचो सांगात घेतलोय आमच्या कोश्टा त्रासा वेळार तुजेर पातयेवंक फाटीं उरल्या आमकां बोगूस मोगाळ जेजू तुवें खुर्सार मरून मोर्नाचेर जोयत व्हेलें आमी तुवें जोडलेल्या जोयताचेर बोरवशान जिवोवचे बदलेक आमचो भावात हाल्ला धरला तुजेर विस्वास दवरूंक ना आमकां बोगूस बोगसण्याच्या मनान ह्या वेळार आमी गीत गायतले आय णव जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां आय णव Jesus mocia tuci raupatieta boksum moci isogli. 12:13 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 12:60 12:61 12:62 12:63 12:64 12:65 12:66 12:67 12:68 12:69 12:70 12:71 12:72 12:73 12:74 12:75 12:76 12:77 12:78 12:79 12:80 12:91 12:92 12:93 12:94 12:95 12:96 12:97 12:98 12:99 12:100 12:01 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:14 12:15 12
magda. मातेवाचें शुभ वर्तमान 5 ओळ 25. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्गा आनी प्रिथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सोपुल्ल्या बाळकाक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. आमकां देवान आपल्या सोरोपायेची रचल्यांत. आमच्या कुडीक वेगवेगळे सांदे दिल्यात. आमी ताचीं भुरगीं. तर ह्या वेळार आमच्या कुडीच्या थोड्या सांद्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. हांव एक एक सांद्याचें नांव घेतलें आनी तुमी म्हणचें, आमी तुका आर्गां दितांव. सगलीं म्हणुया, आमी तुका आर्गां दितांव. आमकां दादलो आनी बायल रोचल्या पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमकां सोबीत सुंदर रोचल्या पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या माथ्यावेल्या केंसां पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या तोकले पासत आनी गिन्याना पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या दोळ्या आनी तोंडा पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या नाका पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या दांतां पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमचे जिबे पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या वोटां पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या काना पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या माने पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या फाटी पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या मोगाच्या काळजा पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या हाता आनी हाताच्या बोटां पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या पोटा पासत आमी तुका आर्गां दितांव. आमच्या पांयां पासत आनी पांयाच्या बोटां पासत आमी तुका आर्गां दितांव. ह्या वेळार आर्गांच्या मोनान आमी गीत गावया. E2 आर्गां तुका सोमया. Arga tuka somia, arga tuka dolia, arga tuka, ataning sasna. Tuwen makarotsloy, tu somo kortolom, tuwen makaposloy, tu chitakri kortolom,
tuwin makawitsloy, sas ng sukak baucha, turi makafavonoy, somya makafavonoy, arga tuka somya, arga tuka dunia, arga tuka, hatani sasna. आमच्या कोश्टा वेळार दुखा वेळार देवाचें उतर आमकां बोल दिता. तर तें देवाचें उतर आतां आयकूंक आमचें काळीज आनी मन आमी तयार करून सगलीं उबीं रावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान 11 वोळ 25 ते 30. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्योय आनी सोपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगल्या म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच पोको वळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच पोको वळखना, बगोर एकलोच पूत आनी जाका पूत आपले कुशेन बाप दाखोवन दीत तींच मनशां. सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी वज्याच्या भाराखाल आसात तीं म्हजेशीं येयात आनी हांव तुमकां सोमाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक सोमाधान मेळटलें. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयज आमचो विशय महोजेशीं येयात आनी हांव तुमकां सोमाधान करतलों. ह्या विशयाचेर आनी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक एक घडणेचो आमी आदार घेवया. किसा गौतमी ही एक ओस्तोरी एका ग्रेस्त वेपाऱ्या कडेन लग्न जाल्ली. तांकां एक भुरगो जल्मल्लो, पूण एका वर्साचे पिरायेर आसतना तो अकस्मात पिडेक सांपडून ह्या संवसाराक वंतरलो. आपलो भुरगो सोंपलो हें किसा गौतमीक मानून घेवंक जायना जालें. सगलींच पिशी कशी जाली आनी ताका घेवन घोराघोरांनी ताका बरो करूंक कितें तरी करात म्हूण मागूंक लागली. कोणूच तिका आदार दिवंक शकलो ना, पूण कोणें तरी तिका गांवच्या भायर बुद्धाशी वचूंक सुचना दिली. आपल्या भुरग्या खातीर बुद्धा कितें तरी करतलो म्हूण आशा धरून
किसा गौतमी बुद्धाशी धांवली. बुद्धा मुखार आपलें दुख्ख सांगलें आनी बुद्धान तिचें आयकून घेतल्या उपरांत तिका अशें सांगलें, तुज्या प्रस्नाक उपाय मेळूंक जाय जाल्यार तुवें गांवांत वचून कोणागेर तर कोणूच मरूंक ना आनी कोश्ट येवंक नात त्या घरांतलीं चिमटी भर सांसवां घेवन म्हज्याशी परत येवचें. गौतमी खुशालकायेन चिमटी भर सांसवां हाडूंक म्हूण वेता, पूण तिची खुशालकाय थोड्याच वेळाची. ती घरान घर भोंवली, पूण सगल्यांगेर कोण तरी मेला आनी कसले ना कसले कोश्ट आयल्यात. सांसवां आनी खंयचीं. गांव भयर भोंवल्या उपरांत मरण आनी कोश्ट कोणाकूच चुकोना हाची जाणवीक तिका जाता आनी ती आपल्या पुताचे निमाणो संस्कार करून बुद्धाची शिस्त जाता. कोश्ट आनी मरण कोणाकूच चुकोना. थोड्यांक भुरगे पिरायेर येता, थोड्यांक मदले पिरायेर, थोड्यांक जाणटे पिरायेर. जेजूच्या जिवितान कोश्ट आनी मरण आयलें, म्हणटूच कोश्ट आनी मरण आसा आनी आसतलें म्हूण आमी मानून घेता. बुद्धान किसा गौतमीक हें स्पश्ट केलें. तरी मोन्ना आनी कोश्टा वरवीं आमचें जिवीत सोंपना. जेजून आपल्या मोन्ना, कोश्टा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं मोन्नाचेर जोईत व्हेलें. तो जेजू आमकां आपल्याशी आपयता आनी आमकां सोमाधान भासयता. हें सोमाधान बुद्धान गौतमीक दिल्ल्या समजिकायेवून ओदीक मोलाचें. कित्याक जेजू आमच्या सांगाता येवन आमकां आपल्या जोयतान वांटो दिता. जशे परी जुवामाच्या शुभ वर्तमानांत 22:3-16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. हो ताचो पूत आमकां आपल्याशी आपयता. मनशाचे जाणवायेचेर पातेना जावंक पूण भुरग्या परी आपल्याचेर विस्वास दवरूंक तो आपयता. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सोपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. देवाची जाणवाय मनशाहून खूब उंच उरता, देखून जिविताचे प्रश्न आमकां समजनात. आपूण जाणार म्हणटात ताका हें समजचें ना, कित्याक तो आपल्याचेच शक्तीचेर पातयेता. पूण भुरगें आपल्या आवय बापायचेर विस्वास दवरता ते भाशेन आमी देवाचेर विस्वास दवरल्यार आमकां देवाची जाणवाय स्पश्ट जातली. कसल्याय अडचण्या ओ भिरांकूळ वेळार भुरगें कांयच चिंतिनासतना आपल्या आवय ओ बापायच्या गोपांत वेता. तेच भाशेन आपल्याशी येवंक जेजू आपल्या उतरां वरवीं आमकां उलो मारता. देवाचेर आमचो विस्वास भोव गरजेचो. आमचेर कितलेय संकश्ट येवूं, आमचे इश्ट मीत कितेंय म्हणो, आमी आमचो देवाचेर विस्वास कसोच सोडचो न्हय. जॉबान विस्वास दवरलो तसोच आमचो देवाचेर विस्वास आसूंक जाय. देवान आमच्या जिवितांत आमकां कितलें बरें केलां तें पळोवंक गरज. किसा गौतमी
बुद्धाची शिस्त जाली. आमी जेजूच्या विस्वासाचे शिस्त जावंक गरज. ह्या वेळार गीत आमी गायतले. R24 क्रिस्त म्हजे बोगलेक. R24. Christ mochi bogli donui basuni. Christ mocha davia osvia paulani. Christ mochi suri songlia swatani. Christ mochi bodhi charu ivatani. Christ mochi suri songlia swatani. Christ mochi bodhi charu ivatani. Christa suamcha soglia kalsani. Christa suamcha komol monani. Christo lonamcha donui kanani. Christ jivu amcha nirmol kunini. Christo lonamcha donui kanani. Christ jivu amcha nirmol kunini. देवाचें उतर आयकून ताचेर नियाल आमी केला. आमचें जिवीत बदलून नवी मनशां आमी जावंक जेजूच्या आदाराची आमकां गरज. हेंच मनांत दवरून कांय आमची मागणी आमी जेजूशी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुज्या उतराचेर खोल बाबा दवरूंक आमकां शिकय बापा. सगळीं म्हणुया. तुज्या उतराचेर खोल बाबा दवरूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकश्टा वेळार आनी ताच्या वावरांचेर लोक टिका करतात तेन्ना आपलो भावात ओकोण करून आपले पोरचेक ते नमुने जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जबाब. तुज्या उतराचेर खोल बाबा दवरूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या देशाच्या कारभारांनी आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांनी देवाक मानता त्या प्रमाणे वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. तुज्या उतराचेर खोल बाबा दवरूंक आमकां शिकय बापा. पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशीपणाक सुवात दिनात जावंक, पूण जेजू सोमाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे खरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. तुज्या उतराचेर खोल बाबा दवरूंक आमकां शिकय बापा.
जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरतात तांणी उर्बेन वावरून पिडेस्तांक आपली उर्बा दिल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब: तुज्या उतराचेर खोल बावा दवरूंक आमकां शिकोय बापा. आमच्या कुटुंबान दर एका वांगड्यान देवाचें उतर सदांच आपल्या मनांत आनी काळजांत मानून घेवन त्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक पवित्र आत्म्याचें बळ जण एकल्याक मागुया. जबाब: तुज्या उतराचेर खोल बावा दवरूंक आमकां शिकोय बापा. अजुनूय जी आमच्या काळजा मनांत मागणी आसा ती आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. जबाब: तुज्या उतराचेर खोल बावा दवरूंक आमकां शिकोय बापा. ह्या वेळार जेजूचेर भावात आनी विस्वास धरून जेजून शिकयलेलें मागणें सगळें आमी दिमी घालून बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायले पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सायबीन माय आमची आस्कारीन, आमचें जिवीत आमी तिच्या हातांत घालून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुज्या देसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदोव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.